बोर्ड त्या साईडून यंत्रादिष्टिदेवताभवन्महालम्बदेवतात्मिकाय नमः गन्धं निर्वयामि असं असं लम्बदेवतात्मिकाय नमः गन्धं निर्वयामि महाविष्णुर्वयामि प्रियं वायुदात्मिकाय नमः निर्वयामि लम्बदेवतात्मिकाय मास्क फाटलाय ना मधीच चल गुड अरे कसं सिनियर सिटीजन एखादी भाव एखादी ना सिनियर सिटीजन अरे वाह वाह झालं झालं अशें केदार बाबा आज तुवें सोलर जी उद्घाटन केलें दत्ताच्या देवस्थानात वो प्रोग्राम कसो चालीक लायला तुमी वो सोलर लायटी सगळे कडेन दिवपाचो आय कन्सिडर इट एज अ सेंट्रल स्कीम ना सेंट्रल स्कीम न्ही ती सगळ्याकून पयलीं हांव दत्त महाराजाक नमन करतां आनी आयज ह्या सुंदरशा देवळाक आयज देवळाचो वर्धापन दिवस आनी आयच्या बऱ्या दिसा ह्या सोलर लायटीचें सगळें हांगा उक्तावण जालां सगळ्याकून पयलीं हांव देव बरें करूं म्हणटा प्रदीप पाडगांवकर अध्यक्ष देवळाचे आनी तांची पुराय कमिटी मेंबर तेंच्यांनी रिक्वेस्ट केल्लें की ह्या देवळाक हांगा थोड्यो सोलर लायटी आसच्यो म्हणून आनी ब्युटिफिकेशनूय करचें आनी आनीकूय सरान आमचे कडेन मांडणी मांडलेली आसा सो एक टू स्टार्ट वीथ वी हॅव स्टार्टेड वीथ सोलर लायट्स आयज हेजे बऱ्या दिसा उक्तावणूय जालां आमचे भारत CSR हेज्या थ्रू CSR एक्टिविटीन आमी हे सगळे कामां करतात आनी भारत CSRचे चेअरपर्सन डॉक्टर सय्यदू आमच्या बरोबर आसात
हांव खरेंच सगळ्या आमच्या साळगांव मतदारसंघाच्या तर्फे तांकां देव बरें करूं म्हणटा. हेंच इतलेंच न्ही, ताणें खुबशे आमच्या कन्स्टिट्युएन्सीन ह्या डेव्हलपमेंटल वर्क्स विविधशीं कामां जावं त्यो सोलर लायट्स आसूं, थोडे आमचे ग्रावंड डेव्हलपमेंट आसूं आनी कितलींशींच कामां आसा. थोड्यो आमी आतां इलेक्ट्रीक बायक्स आसा त्यो तांच्या माध्यमांतल्यान दितले. म्हणजे बारीक बारीक लोकांक जी जी हेल्प जी लागता ती आमी सगळे प्रपोजल तेंचे कडेन मांडलेले आसा आनी त्याच तरेन ते आमच्या कन्स्टिट्युएन्सीक लागून हेल्प करता. म्हाका दिसता तेंच्यांनी पयलीं सामकें व्हडलें काम शिरोडा कन्स्टिट्युएन्सीनी केलां, तेच्या मागीर थिवीन केलें आनी आयज आमी सालिगांवान तेंच्यांनी आमच्या कन्स्टिट्युएन्सीन हें काम घेतलेलें आसा. हांव अनेकदां आमच्या दत्ता कमिटीच्या देवळाच्या कमिटीच्या वतीन हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच सगळे साळगांव आमचे मतदारसंघ आसा, कित्याक सगळी पंचायतींनी भरपूरशीं कामां आमी ह्या CSR फंडाच्यान तेंचे कडेन तेंच्या मार्फत घेतले आनी आमी हें इनफॅक्ट आमच्या प्रपोजलान नाशिल्लें, पूण जेन्ना कमिटीन सांगलें आनी देवळाचो वर्धापन दिवस आसा म्हणून सांगलो, बेगीतल्या बेगीन आमी हांकां रिक्वेस्ट केली आनी म्हणजे न टायम घेता हेंच्यांनी हे सगळे सोलर लायट्स तेंच्यांनी हांगा घातली. एक फुडें आमच्या शिमेऱ्यो घातलेल्यो आसा 2 लायटी. सो म्हाका दिसता एक बरें काम आमच्या कन्स्टिट्युएन्सीन करता आनी एक बरें काम फुडें व्हरता आसतना तुमकां सगळ्यांक हांगा जमल्या तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. अशेंच आमची कन्स्टिट्युएन्सीन जी कामां डेव्हलपमेंटल आसूं, ब्युटिफिकेशन आसूं ना ह्युमन डेव्हलपमेंट आसूं, ही सगळी एक एक पायरीन आमी फुडें व्हरत आसा. तुमचो सगळ्यांचो आमकां साथ हितून लागता. असोच देवा कडेन मागता की आमच्या सगळ्या ग्रामस्थांक सुखी दवरचें, बरें आयुश्य आरोग्य दिवचें आनी तेंचो आशिर्वाद, देवाचो आशिर्वाद जालोच आनी तेंचो आशिर्वाद असोच आमकां सदांच लाभचो. कित्याक तेंचो आशिर्वाद इम्पॉर्टंट. तेंची जेन्ना आमच्या फाटीर एक थपथपाय पडटा तेन्ना म्हाका दिसता आमी आनीक नेटान काम करतात. ताका लागून तुमकां सगळ्यांक हांव मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. केदार बाब, म्हाका एक दोन गोश्टी विचारूंक जाय तुका. आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन उदक, रस्तो आनी इलेक्ट्रिसिटी हे 3 मेजर इश्यूज आहा. आतां दोनूच वर्सां उरल्या इलेक्शनाक, तर आतां तुमी कशे कामां घेतले हे 2 वर्सां भितर? इलेक्ट्रिसिटीचो ऑलरेडी आमी हें केल्लें सबस्टेशन सालिगांव जे येता, बेस्ता आमचीच कन्स्टिट्युएन्सीनी, पूण आमचे नेबरींग कन्स्टिट्युएन्सी जावं ती म्हापशा आसूं, जावं पर्वरी आसूं, जावं कलंगूट आसूं, ह्या सगळ्या कन्स्टिट्युएन्सीक तांचो फायदो जाता. तेंचे टेंटेटिवली मार्चान हो सबस्टेशन जवळ जवळ 350 करोडाचो हेजें उक्तावण जावपाचें आसा. तशेंच एक बरी गजाल हांव तुमकां सांगूंक सोदतां, जे आमचे 15 MLD प्लांट आशिल्ले तेजें टेंडर जाल्लेलें आसा आनी वर्क ऑर्डर आमी आतां बेगींतल्या बेगीन म्हणजे विदीन दीस मंथ फेब्रुवारीन दिवपाचें आसा. आनी जर हें काम कंप्लीट जालें जाल्यार बिफोर मनसून हें 15 MLD प्लांट आसा आमच्या पुराय सालिगांव कन्स्टिट्युएन्सीक भरपूर उदक आमच्या कन्स्टिट्युएन्सीन पावतलें. त्या मागीरूच हो रस्तो एक उरला. म्हाका दिसता मॅक्झिमम रोड्स जे आसा आमच्या कन्स्टिट्युएन्सीन कंप्लीट जाला. फक्त 2 रस्ते उरलेले, इंटरनल रोड आडवो आसलेलो आनी सांगोळडाचो. इंटरनल रोड इच एंड एवरी इंटरनल रोड आमी घेतलेले आसा. इच एंड एवरी इंटरनल रोड बिफोर 27 हांव कंप्लीट करता, म्हणजे ठामपणेन सांगता ही एक्कान एक रोड जो आसा आमचो कंप्लीट जातलो. आमी ऑलरेडी सगळे प्रोसिजर जे आसा 80% कंप्लीट जालेले आसा इंटरनल रोड्साचे आनी ह्या दिसांनी तुमकां भरपूरशे रोड तेंचे तुमकां इनॉग्रेशनां पळोवंक मेळटली. सो उदकाचो, लायटीचो आनी रस्त्याचो जो इश्यू आसा ही हांवें खरेंच प्राधान्य दिल्लें, प्रायोरिटी दिल्ली आनी आमी आनी आमची सगळी टीम जी आसा हेजेर काम करता. सगळे पंचायती हें काम करता आसतना म्हाका साथ दिता. ताका लागून टीम वर्क जाता आनी सगळ्याकून इम्पॉर्टंट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर तेंचो साथ आसल्या कारणान आनी ते आमच्यो फायली बेगीन बेगीन प्रोसेस जाल्ल्या कारणान ही सुरळीतपणान आमची कामां जाता. आनी जे हांवें आतां तुवें म्हाका विचारल्या हेजें आमी प्राधान्य दिवन आमी आमच्या 27 पर्यंत सगळें कंप्लीट करतले. सिवरेजाचें कनेक्शन कितें जातलें? कित्याक सिवरेजा खातीर खूब त्रास जाल्लो आहा लोकांक. सिवरेज एक असो प्रकल्प म्हाका दिसता आमी जेन्ना तो सांगोळडा पावला आनी सांगोळडान वॉटर लेवल वयर आसल्या कारणान तेंच्यांनी जे पिट्स मारलेले त्या पिट्सांनी उदक लीक जावंक चालू जाला. सो हांवें इनफॅक्ट सिवरेजा कडेन मिटिंग घेतल्या. जितल्या पर्यंत 100% हांव सॅटिस्फाय जायना की सिवरेज प्लांट सक्सेसफुली चलतलो तितल्या पर्यंत तो स्टार्ट करप न्ही अशें म्हाका दिसता. कित्याक फाल्यां घाईन आमी स्टार्ट केलो आनी आमचें ग्रावंड वॉटर जें आसा थंय सिवरेज आनी तें जर कंटॅमिनेट जालें जाल्यार आमच्या लोकांक हेजो भरपूर त्रास जातलो. सो ताका लागून कंटिन्युअसली तेंचे कडेन मिटींग घेतल्या. कित्याक आयचो दीस पर्यंत ज्यो पिट्स तेंच्यांनी बांदल्या हे वॉटर टेबल वयर आसल्या कारणान लीक जाता आनी तें म्हाका दिसता तेंच्यांनी पयलीं कॉन्क्रीट तेजेर सोल्युशन काडचें आनी तेज्या मागीरूच हें आमचें प्लांट पळय हें सुरवात करचें. तूं म्हटलां तशें 100% सारकें. कित्याक चडशे वयलो जो वाठार आसा पिलेन बीन त्या वाठारान रॉकी आसल्या कारणान, खडप आसल्या कारणान जमनीन उदक जिरना
आनी त्या सगळ्या वाठारांत तांकां सिवेजीचो भरपूर त्रास जाता. पण ताज्या बरोबर इक्वली आमच्या गांवांतले लोक जे आसा तांकांय त्रास जावंक फावना हेची आमी काळजी घेता. आनी वन्स वी आर सॅटिस्फायड आमी जेन्ना कॉन्क्रीट ते कंप्लीट जातले तेन्ना आमी सगळीं कनेक्शनाय आमी दिवपाक सुरवात करता. लास्ट क्वेश्चन तुका अंडरग्रावंड केबलिंगाचो कितें इशू अंडरग्रावंड केबलिंग आमचो 95% कंप्लीट जालेलो. फक्त उरलेलो एक स्टॅच आसा तो PDA आनी एक स्टॅच उरला तो आमचो नवें आमचें सबस्टेशन जाला थंयच्यान हो आमचो आमच्याक दिसता पॅरलल रोड हांगच्यान व्हरून ते कलांगूट केबल वतले. सो हे फक्त 2 उरल्या. सो 95% आमच्या पुराय कन्स्टिट्युएन्सीन हे अंडरग्रावंड केबलिंग हाय टेन्शन हे कंप्लीट जालेले आसा. तर फायनली परत देवस्थानाचेर आता देवस्थानाक तुवें प्रॉमिस केला की फुडल्या आनी कितें कामां घेतलो म्हणून. आनीक 2 तेंच्यांनी प्रपोजल कमिटीन म्हाजे कडेन मांडलेले आसा. ती दोनूय प्रपोजलां हांव तेंची कंप्लीट करून दितलो बेगितल्या बेगीन. एक ब्युटिफिकेशन कितें लागतलें तें आनी एक तेंच्यांनी रिटेनिंग वॉल जी सामकी गरजेची आसा ती कमिटीन म्हाजे कडेन मांडलेली आसा. आनी हांव तांकां आयजूच हाज्या बऱ्या दिसा आश्वासन दिता की तें हांव कंप्लीट करून बेगितल्या बेगीन दितलो. थँक्यू. देव बरें करूं.